हांव चिंता तुम्ही पयन करता आसतना पयसल्या गांवार जर ड्रायव्हिंग करून गेले जाल्यार तुमच्या कारार एक उत्तेजन अशें दितात तुमी एक एकलो वचून दोगा दोगांनी वचूचे कित्याक कारणां जावं पुरो जर तर एकल्याक कितें जाय जाल्यार आनीक एकलो आसा म्हणल्या कारणां खातीर एक अर्जंट वेळार गरजे वेळार पावता म्हणल्या कारणां खातीर दोगा दोगांनी वचूचें म्हणलें अभिप्राय आसा एका कश्ट येत आसतना आनीक एकलो कश्ट पावच्या खातीर जावं पुरो वा समस्या येत आसतना एकल्या समस्या कारणान एकलो पर्याय जावं की आमचें पयन बऱ्या रितीन सफळ जाय जाल्यार पयलें जावन देवाचेर विश्वास दुसरें जावन देव संगत बळक जिजुतेय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयची शुभ वर्तमानाका पयना विशयंत उलयता पयन पयन हांव चिंता सकटां की लायक गी सकटां लायक थोडी पयसल्या गांवाक गेल्या आमी चिंता इजरायत आसल्या गांवाक न्ही गे वा युरोप कंट्री वा उरल्या गांवांक आनी पयन म्हळ्यार म्हाकाय मस्त लायक पयसल्या गांवाकीचें म्हळ्यार म्हाकाय मस्त लायक हांव बैल्या गांव वचना पूण दुसऱ्या स्टेटाक गेलां पूण पयन म्हळ्यार सकटांक लायक जायती तयारी करता हांव चिंत्या नेक्स्ट एप्रिलांत वचूंक आसल्यार एका वर्साच्या पयलेंत जायती आलोचना जायते वस्तुरां जायते वस्तू अशी जायती तयारी करता पयन सकटांकी लायक एका रितीचे वा अनेक रितीचे पयन सकटांकी लायक पयन गरजेचें गे मनशाच्या प्रगती खातीर पयन गरजेचें जावं शिकोवप पयन कामाचें पयन वा वेरी खंयचीच संगती जावं आमकां मनशाची प्रगती हाडटा उदरगत हाडटा वा वाडोवंक शकता केन्ना पयन आसल्या वेळार आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पयन पयलें जावन पयन जिविताचें एकल्याचें जिवीत एक मिस्तेर जावन आसा एकल्या जिवितांत एकल्यांनी पयन करूंकच आसा हांव एक घरा गेल्लो फाटल्या दिसांनी जायते उलोवन जाल्या उपरांत तांकां कळ्ळें मस्त सलवळ जाली आनी ती उलोवंक लागली आनी सांगूंक लागलें तांचें लायफ पुरा शेअर करून सांगलें एका भावान अशें सांगलें आमच्या कुटुंबांत जायतीं मरणां आयलीं आमचो भाऊजी सरल्या उपरांत मम्मी सरली पप्पा सरलो ताचे उपरांत भाऊ सरलो आतां भाऊ आनी एकलो मस्त पिडेस्त आसा तांचे जायतें जिविताचें शेअर केलें अशें हांव चिंता सगळ्यांच्या जिवितांत एका रितीन वा एका रितीन कश्ट येताच न्ही गे आसा दूख म्हणल्यार आसा अशें जिविताचें पयन एकल्याच्या जिवितांत आसा आनी ह्या वेळार दोन संगती गरजेचें कितें तें पयलें जावन देवाचेर भरवोसो देवाचें सांगातपण पयलें जावन देवाचेर भरवोसो दुसरें जावन देवाचें सांगातपण आयचे पयलें वचप आमकां तेंच सांगता जोबाचें पुस्तक जोबाच्या जिवितांत सकड आसली ग्रेस्त काय जायती आसली कुटुंब भोव बरें कुटुंब ताजें आसलें बायल आसली बरी भुरगीं आसले साकर आसलें पयशे आसलो जागो आसलो मनजाती अशें ग्रेस्त जावन आसलो पूण सकड आसलें आपणाचें ओगडून घेतलें ताणें आनी तो अकरे कितें म्हणटा देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव जावं सदैव पळय म्हाका चोपो भयणो आयचे पयले वचपांत एक उतर अशें सांगता जोप्रवादी कितें तें ऐका पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो आनी म्हजे कातीसो नाश जाल्ल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो कितें तें म्हज्या कातीसो नाश जाल्ल्या उपरांत हांव चिंता तुमी जीवदाडे पळयला न्ही गे ताजें सिजन जाल्ल्या उपरांत एक पटी ती कात ओगडून घेता पोरणी कात ओगडून घेता पोरणी कात वचून जाल्ल्या उपरांत नवी कात येता तशेंच जोप्रवादी सांगता म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट आसात न्ही गे एक दीस एक कात म्हणजे म्हजे कश्ट गेल्ल्या उपरांत येस कुडींत हांव कोणाक देखतलो देवाक देखतलो आनी तो अशें उसारता देवाचें अजारपण म्हज्या जिवितांत उसारता पयलें जावन पळयता देवाचें अजारपण ताज्या कश्टा वेळार ताणें पळयलें खंय म्हाका भयणो ताज्या पैनांत ह्या कश्टाच्या पैनांत तो जिखलो आनी देवाक पळोवंक सोंपलो आमी आयकता दुसरें पैन जावन आसा आमी पळयता तें जावन आसा देवाचें उतर परगट करचें पैन तें
पहिले जावन जेजू अशें सांगता भोवस तर जनांक नेमले आपूण वसो तो त्या जाग्याक रेकल्यांक दोगा दोगा लेखान तो धाडटा ताणें हेच्या पयले दोगा दोगांक झडटा कित्याक खातीर दोगांक धाडूंक पुरो दोगा दोगांक झडचें जावंक पुरो कितें कारण जावंक पुरो हांव चिंता तुमी पयन करता आसतना पयसुल्या गांवार जर ड्रायव्हिंग करून गेलें जाल्यार तुमच्या कारार एक उत्तेजन अशें दितात तुमी एक एकलो वचून वचो दोगा दोगांनी वचूचें म्हण कित्याक कारणां जावंक पुरो जर तर एकल्याक कितें जाय जाल्यार आनीक आसा म्हणल्या कारणां खातीर एक अर्जंट वेळार गरजे वेळार पावता म्हणल्या कारणां खातीर दोगा दोगांनी वचचें म्हणलें अभिप्राय आसा जावं पुरो तशेंच पयलें जावन एकल्याक दैर सुकतना ज्यूस दोगा दोगा सिसान जाता कित्याक एकल्याक दैर सुकता आसतना आनीकलो दैर दिवच्या खातीर एका कश्ट येता आसतना आनीकलो कश्ट पावच्या खातीर जावं पुरो वाट सुकता आसतना आनीकल्या वाट कळीत आसल्या खातीर त्या कारणा खातीर जावं पुरो वा समस्या येता आसतना एकल्या समस्याक आनीकलो पर्याय जावं की पुरो अशें नाना कारणा खातीर देव दोगा दोगांक झडटा जेजू हेच्या पयल्या त्या जाग्यांक देवान विंचून काडलें 70 म्हणजे 72 जाणां विंचून काडटा ताज्या पयलीं आमी पळयता लुकाच्या अध्यायांत 9 अध्यायांत 12 जाणां विंचून जेजून धाडचें जेजू विंचून काडटा देवाचें उतर परगट करच्या खातीर आनी आमी दुसरें जावन पळयता कितें तें ह्या पैनाक वावरडी गरज आसा जेजू सांगता परत पिकावळ ते इश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच देखून पिकाच्या देण्या लागीं ताणें आपल्याच्या पिकांत शेतांत वावरडी धरच्या खातीर मागा म्हणटा हांवें जायते कडेन मिसाक गेल्ल्या वेळार वोकेशन प्रमोटर हें सवाल विचारता हांव तुमी वोकेशना खातीर देवपणा खातीर मागतात गी म्हणून आनी तांकां विचारल्या वेळार तांणी थोड्यांची जबाब आसा थोड्यांची ना एक दीस सेरमावार हांवें आयकल्लें ह्या जाका अशें सांगूंक लागलो सेरमावार जायत्यांनी मागचें अशें आसा खंय गांवांनी झूज जाता आसतना आमी जाणा इस्रायल इराणा मदें जायतें झूज जावन आसा रेकलेन मागचें खंय आमच्या गांवांत बॉम्ब पुरचो नाका शेजारच्या गांवांत बॉम्ब फुटय आनी त्यांच्या लोकांनी तशेंच मागचें आसलें खंय शेजार आमच्या गांवांत बॉम्ब पुरचो नाका शेजारच्या गांवांत बॉम्ब फुटय आनी दोनी गांवच्यांनी मागचें आसलें आमच्या गांवांत नाका बॉम्ब फुटचो शेजारच्या गांवांत बॉम्ब फुटय अशें मागता मागता आसतना देवाक दया दिसली की आनी देवान बॉम्ब खंयच्या गांवांत फुटनातलें बरें केलें खंय तशें पट्टी थोडी पट्टी जाता आमी वोकेशन म्हणटा मागा म्हणटा आसतना अशें मागता आमी देव आपूण अशें जावं बापा आमच्या घरांत न्ही दुसऱ्याच्या शेजारच्या घरांत देव आपूण येवं तांणी मागचें तशेंच खंय आमच्या घरांत न्ही शेजारच्या घरांत देव आपूं अशें मागता मागता आसतना देव आपुणूय नाच जातात ना मगचे भविनो संदेश कितें आमी मागोवंक जाय आमच्या घरांत देव आपुणूय आज देव सांगता जेजू सांगता पिकावळे तेश्ट आसा वावरे थोडेस वावरेड्यां खातीर मागा मेळच्या खातीर मागा आज मागोवंक जाय आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां पसोत जावं पुरो नात्रां आमचीच भुरगीं स्वंत वा आमची लागसली व्यक्ती आसा जाल्यार तांचे खातीर मागया देव आपुणूय मेळच्या खातीर आनी अशें देवाचें उतर परगट करच्याक पैना खातीर वावरेड्याची गरज आसा विंचून काडच्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय आज हें पैन करता आसतना कशें वचोवंक जाय पैन एका वावरेड्याचें पैन कशें जाय जें म्हणलें शुभ वर्तमान सांगता जेजू अशें सांगता वसा तुमी पूण सत्राय करा वसा पूण सत्राय करा सुन्या वखदा मदें शेळ्यांक धडले बरी हांव तुमकां धाडटां सुन्या वखदा म्हळ्यार मनजात कूड मनजाती मदें खावंक भुके नासले मनजाती मदें शेळ्यांक धाडले बरी शेळी जावन आसा प्रजायल वा शांत मनोभाव कोणाक सुपात करना पापाची तशें जाल्यार शेळेक धाडले बरी धाडटा आनी तुमचें वेशें जावं पैन कशें जायचें पैन वाटेर चरीस जावं बुतीस जावं वाणू जावं वरी नाकात मग बोबेनो जर तर तुमी एका पर्वता पैनाक येता जाल्यार तुमी कशें वेतात पर्वत स्ट्रेट आसा म्हणून चिंत्या तुमकां त्या जाग्यार वचूंक जाय टॉप जाग्यार वचूंक जाय कशें आसता तुमचें पैन कशें आसता पैन तें तुमचें पैन आसूं पुरो जर तर तुमी जड्याची वस्तू वेल्यार कितें जाता चिंत्या तुमी आतां वचूंक जाय तकलेक जायती जड्याचें उदक जेवण फ्रुट्स सकट व्हरता जाल्यार तुमचें पैन सलीस जाता की जडाय जाता न्ही कितली जडाय व्हरतात तितलें पैन जड जाता
जर तर तुम्ही कितले उणें करतात वा कांयच वरिना जाल्यार तितले सलिसायन पावतात त्या जाग्याक खंयची आशा तुमची आसा त्या जाग्यार तुमी वचून पावता तेच रितीन जेजू सांगता तुमचे वाटे जावं बुतीज जावं वानूस जावं वा काण जावं बुती जावं कितें स्वरी नाकात आनी तुमचे पयन सलीस जातले गेल्या उपरांत तुमी कितें करूंक जाय तुमी म्हणूंक जाय देवाचे राज लागीं पावलां समाधान ह्या घराक जर तर समाधानाचो व्यक्ती देवाक स्विकार करचो व्यक्ती आसा जाल्यार ते समाधान तुमकां पाटी मेळटलें तुमकां येवकार मेळटलो त्या जाग्यार बरें करा पिडेस्तांक गुणां करा देवाचें उतर परगट करा जर तर तुमकां तिरस्कार करतात त्या जाग्यार रावो नाकात कित्याक तांचे केस्तीचें परमान तांकां मेळटलें म्हूण सांगता वय म्हाका भाऊ भयणो हांवें सांगलें देवाचें उतर परगट करूंक पयन आसा तें कोणाक आपणे आसा सक्तांक आसा हांव चिंता सक्तांक पविस्थान मेळ्ळां आनी पविस्थान मेळ्ळ्या दिसा आमकां तितोडे मिसांव आसा कितें तें तितोडे मिसांव जावन आसा प्रवादपणाचें येजागपणाचें आनी रायाळपणाचें रायाळ प्रवादी आनी येजागपणाचें म्हणजे सक्तांक देवाचें उतर परगट करूंक उलो दिता कशें हांवें देवाचें उतर परगट करूं एक हांवें सांगलें आमच्याच भुरग्यांक देव आपण्याक अर्पण दिवचें वोकेशन जावन बदलुचें दुसरें जावन आमी मागचें आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक आनी तिसरें जावन आमीच देवाचें उतर परगट करचें आज देवाचें उतर परगट करूंक खंय वचचें पयलीं आमच्याच कुटुंबांत न्ही गे देवाचें उतर आसलें बरें जिवोवंक पयलें आपणें आमच्याच कुटुंबांत आपणें आसा कशें हांवें जिवचें जिवीत गरजेचें चिंत्या हांव जर तर देवाचें उतर म्हज्या भुरग्यांक सांगता हांव जियेना ताजो परिणाम जाता गे ना देवाचें भुरग्यांक तें उतर परिणाम घालीचें जाल्यार हांवें जियेचें देवाचें उतर प्रॅक्टिकल जावन हांवें म्हज्या घरा हांवें करच्या कामा कडेन हांवें हेच्या सजार वा खंय जावं हांवें जिवनचें उतर देवाचें उतर जावन परगटूंक उलो दिता तीच कृपा आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमचें पैन बऱ्या रितीन सफळ जायत जाल्यार दोन सक्ती गरजेचें पयलें जावन देवाचेर विश्वास दुसरें जावन देवा संगत तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया